नमस्कार. आम्ही आयज जमल्या ती सगळी होंडा गावाची रहिवासी. आयज आम्ही 19 ऑक्टोबरा दिसा जे जाले ते तुमकां सांगपाक फुडें सरल्या. जो रुपेश पोके आसा पळय, जेणी ही कंप्लेंट केल्या आमच्या भुरग्यां बद्दल, तो रुपेश पोके 8 वर्सां जाली हांगा रावता सुमारे, आणि प्रत्येक फावटी नरकासुराच्या टायमार कितें ना कितें कारण काढून कंप्लेनी करीत असता. केन्ना तेजी बायल प्रेग्नेंट असता, केन्ना भयण प्रेग्नेंट असता, केन्ना तेजो भुरगो बरो नासता, केन्ना तेच्या नेबराक त्रास जाता. आणि ह्या वर्सा 2025 तर तेका नरकासुरा बरी बरी कापडां ह्या शब्दाचा आणि ह्या गाण्याचो इतलो त्रास जालो की तेणी येऊन पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केली आणि आपल्या भुरग्याक घेऊन गेलो पणजे. आता म्हाका सांगा, हे सॉंग आम्ही ल्हान आसतनाच्यान आयकता तर तेणी केन्ना आयकूंक ना काय? आणि आयकले जाल्यार पणजे गेला थंय तेका ते आयकूंक मेळोंक ना, आणि आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार तेणी पणजे पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट केली. त्या फक्त होणा गांवांत कितें कार्यक्रम जालो जाल्यार तेका त्रास जाता. जेन्ना हे सगळे भुरगे चवताळे, जेन्ना सगळे बंद करपाक लायले, होणा गांवचे भुरगे जेन्ना चवताळे, तेंचे इमोशनली सेंटिमेंटल हर्ट जाले, आणि ते जेन्ना पुलिसांकडे येयले हांगा पुलीस स्टेशनार होंडाच्या, तेन्ना पुलिसांनी कांयच सपोर्ट दिवंक ना. वयल्यान तेका आपल्या कस्टडीन दवरलो आणि तेका प्रोटेक्ट केलो, आणि जे भुरगे थंयसर विचारताले जाप त्या भुरग्यांचेर केस केली. आता गाडयेक जेन्ना फातर घालपाक सुरू केल्ले तेन्ना हे पुलीस करताले कितें? जर तुम्ही व्हिडिओ बारीकसाणान पळयला जाल्यार तुमकां दिसतले थंय पुलीस आपले काम कितें आनी कशें करताले.